नमस्कार. पोळ्या प्रुडंट खबरो. नोकऱ्यांच्या जाहिराती दिल्ल्या खात्यांनी कर्मिक खात्याकडल्यान आदी घेवची मान्यताय आहे. जे पोस्ट ताकतिकेन भरपाची गरज आसा ते भरपाक दितले. मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट. कर्नाटकी मुख्यमंत्री येडियुरप्पान मुख्यमंत्री सावंताचो घेतलो म्हादयचेर अपॉइंटमेंट. वाटाघाटी दोनूय मुख्यमंत्र्यांनी उलोवचे म्हूण केंद्रीय मंत्री जोशी उलयता थंय आसा. 24 वरां भितर हालचाली. स्क्रॅप यार्ड उद्देगीक वस्तुकांनी भरपाचो विचार. साळगांवा प्लांटाक कोयर धाडपी 23 पंचायतींनी उक्त्यार कोयर वडयल्यार तालाव. पंचायतीक वाटले तालावांचे बूक. ई वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट पिसुल्ल्या. अणजुणा जरीवाड्यार सेल्फ एक्सिडेंटान अणजुणचे 20 वर्साचे चली आगताक गेले. कंट्रोल गेल्ल्यान खंय स्कूटर घसरून चरान मार लागून थंयच्या थंय गेले. माहिती तंत्रज्ञान खात्यान ऑल इज नॉट वेल. इन्फोटेक महामंडळाच्यो फायली आयटी मंत्र्याकडे येवन जाय म्हणटा ते फर्मान. आयटीचे चेअरमॅनाक गेल्ले कोत्र. मंत्र्याक खंय रीत ना. आनी रस्त्याक लोक विटलो. नावेले दिकरपाले ट्रॅफिक आडायलो. रावणफोंडा पुरयली फोंडकुलांनी 8 दिसांन परत डामर. काम आडायले. कळंगुटे सरकारूच ना. खोरी कुदळ घेवन लोक रस्त्यार. नोकऱ्यांच्या जाहिराती दिल्ल्या खात्यांनी मुख्यमंत्र्यान जारी केल्ल्या नोटाचेर कर्मिक खात्याकडल्यान मान्यताय घेवची. जे जागे ताकतिकेन भरपाची गरज आसा तितले भरपाक दितले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केला. स्टाफ सिलेक्शन आयोगाच्या बिलाक राज्यपालाची मान्यताय मेळपाची आसा. आरोग्य खात्याचे अर्ज खंय ऑनलायन मेळटात. आरोग्य खातें, कला आनी संस्कृती खातें तशेंच आनिकूय कांय खात्यांचे मेळून 2,000 पोस्ट भरपाक जायराती काडिल्ल्यो. भुरग्यांनी अर्ज भरूंक सुरवात केल्ली. मात मुख्यमंत्र्यान सप्टेंबराच्या पयल्या सप्तकात हो नोट काडलो आनी सी कॅटेगरींतल्या रिक्रुटमेंटांच्यो 9 ऑगस्टा उपरांत आयिल्ल्यो जायराती फाटीं घेवंक लायल्यो. सी कॅटेगरींतले सगळे पोस्ट स्टाफ सिलेक्शन आयोगा वरवीं भरतले म्हूण सरकारान जाहीर केल्लें. ताचेर मुख्यमंत्र्यान स्पश्टीकरण दिलां तें अशें. थोड्यांनी आपले एडवर्टायजमेंट काडला त्या डिपार्टमेंटा कडेन उलोवप सुरू आसा. म्हणजे तांकां इडकोन जी एप्रुवल दिल्या पळय न्ही ताजेर ऑलरेडी तेंच्यांनी ते एडवर्टायजमेंट काडलेले. बट दे ऑल्सो वॉन्ट्स टू टेक द एक्चुअली एप्रुवल फ्रॉम द पर्सनल डिपार्टमेंट्स. ओके, तांच्यांनी हांवें तें नोटिफिकेशन काडलां त्या बेसिसाचेर तेंच्यांनी पर्सनल डिपार्टमेंटाक विचारपाक जाय. तेजे एनओसी घेवपाक जाय. एज पर द रिक्वायरमेंट त्या डिपार्टमेंटाची अर्जंट कितें गरज आसा हें पळोवन तांकां सगळ्या जाणांक ते एप्रुवल दिली वयतली. आतां ना पोस्ट कॅन्सल हातून जावंक ना तशें. एज पर देअर अर्जंटली रिक्वायरमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट विल सी. ओके, खंयचें कन्फ्युजन कांय जावंक ना. तो अजून त्या बिलाक कन्सर्न मेळोंक ना न्ही अजून. राज्यपाला कडल्यान कन्सर्न मेळून येवंक ना तें बिल म्हणून उरलां. सांगला न्ही हेल्थ मिनिस्टरान अवेलेबल जाले म्हणून डिपार्टमेंट हय ऑनलायन भरपाचें. प्रुडंटान आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेक गाठपाचो यत्न केलो. तो कसोच उलोवंक तयार ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. कर्नाटकाचो मुख्यमंत्री येडियुरप्पान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो अपॉइंटमेंट घेतला. शुक्रारा ना जाल्यार शेनवारा म्हादय ट्रिब्युनलान कर्नाटकाच्या उदकाचो वांटो निश्चित केला आसतनाय म्हादयचेर वाटाघाटीचो एकूच पर्याय म्हणून कर्नाटकाचो केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी गोयचे मिडिया कडेन सोमारा उलयल्लो. दोनूय मुख्यमंत्र्यांनी उलोवन उपाय काडचो म्हूण ताणें शिनालूय दिल्ले. 24 वरां भितर अपॉइंटमेंट गोयच्या मुख्यमंत्र्याचो हयकार. सकाळी जाल्ल्या एका सेल्फ एक्सिडेंटान अणजुणचे 20 वर्साचे एकले चली आगताक गेले. गेला ते चली अपेक्षा नायक टी1 शिकताले. अणजुण बाद्या जरीवाड्यार सकाळी कॉलेजीक वताना हो एक्सिडेंट. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण अपेक्षाची स्कूटर कंट्रोल गेल्ल्यान स्लीप जाली आनी ते खळयेन पडले. तकलेक खंय बरोच मार लागलो. ते सुरवातीकूच गेले. कळंगूट पुलिसांनी वचून पंचनामा केलो. आदलो मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकराचे स्मारक बांदपाची तयारी चल्ल्या. पर्रीकराची ल्हानपणा सावन ते निमाणे खिणा मेरेनचे जिणेचेर हे स्मारकान ऑडिओ व्हिज्युअल आनी छायाचित्रण आसतले. सरकारान ते खातीर मुंबयच्या UCJ आर्किटेक्चर अँड एन्व्हायरमेंट एजन्सीक सल्लागार म्हूण नेमल्या. UCJन स्मारकाचो आराखडो GSIDC मुखार दवरला. 10 कोटीचो प्रकल्प मंगळारा बसका जाली. माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांचे स्मृतीस्थळ
आज तो स्मृती स्थलाचो आर्किटेक्चरल डिझायन फायनल करपाचें आशिल्लें. ताच्या खातीर एक्सपर्ट कमिटी आशिल्ली विथ GSIDC तो प्रोजेक्ट करता मिरामार हांगासर. त्या जाग्यार ऑलमोस्ट 5 आर्किटेक्ट आशिल्ले कन्सल्टंट, बट 4 जाणांनीच भाग घेतलो. 4 जाणांच्या पैकी ऑलरेडी जी कमिटी बशिल्ली सगळ्या कमिटीन UCJ विच इज मिस्टर चिराग जैन इज फायनलायज्ड फॉर द एज अ कन्सल्टंट फॉर दीस प्रोजेक्ट. इट इज ऑलमोस्ट ताणें सगळे विज्युलायज्ड जे आसा पळय त्या वेगवेगळ्या पद्दतीन ताणें ताका एक डिझायन आनी कन्सेप्ट दिवपाचो जो आसा सिन्स फ्रॉम हीज बर्थ टील डेथ सगळो कन्सेप्ट भितर बसयला. आमचो प्रयत्न आसा की 13 डिसेंबरा पर्यंत ताजो फावंडेशन स्टोन घालप. 13 डिसेंबराक ताच्या हाज्या दिसा ताजो फावंडेशन स्टोन जो आसा हो GSIDC कडल्यान घातलो वतलो. मिरामारच्या भाऊसाहेब बांदोडकराचे समाधी स्थळाचे खंय रिनोव्हेशन जातले. इट इज ऑलरेडी 10 crores of rupees बजेटान ताजें प्रोविजनूय केल्लें आसा आनी विदीन दॅट प्रोजेक्ट जो आसा हो बसता. ताच्या बरोबर सांगपाक आनी एक खोस भोगता ताका तेकोन आशिल्लें समाधी स्थळ भाऊचें आसा तें खूब पयलीं कन्स्ट्रक्ट केल्लें, बट तेंय बी परत एकदां रिनोवेट करप आनी भाऊच्या स्मृतींक परत एकदां उजाळो दिवप हें काम जें आसा हें पॅरलली आमी तेन्नाच करतले. ह्या दोनूय स्मृती स्थळाक परत एकदां उबारी दिली वयतली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि शिरीष कुंकळेकार. सरकाराच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्यान सध्या ऑल इज नॉट वेल. ITGच्यो सगळ्यो फायली IT मंत्री जेनिफर मॉन्सेराता कडेन येवपाक जाय म्हणून मंत्र्यान स्वता ITGच्या संचालकाक नोट धाडला. अजाप म्हणल्यार ITGचो चेअरमॅन आमदार निळकंठ हळर्णकराक हाची कांयच कल्पना ना. हळर्णकर म्हणटा मंत्र्याक खंय रीत ना, मुख्यमंत्र्याच्या राज्याक खंय कांयच खबर ना. 30 ऑगस्टाक आकाश कंटकाक IT कॉर्पोरेशनाचो व्यवस्थापकीय संचालक नेमला. प्रवीण वळवटकाराची ट्रान्स्फर मारली. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण मंत्र्यान भायले भायर घेतिल्ल्या ह्या निर्णया उपरांत ITGचो चेअरमॅन निळकंठ हळर्णकरान ताची ऑफिशियल गाडी नाका म्हूण परत दिली. आमी दोगांकूय मेळ्ळे. Today I went for an inspection to Altin. Okay, since I'm IT minister, I think I need to know what is happening in my department. So I'm asking you all whether it's wrong that I know what is happening in my department. So that's the reason I went. I wanted to check and see if the staff was there, whether they were on time. So when I went there, few of the staff was not there, and I've got a new IT director now, Ankita Anand. I have instructed her to make sure that everyone comes to work on time and there's some productivity. Everybody can't come to the office, sit down and take salary and not do any work. So if you go to see our IT department, we need to strengthen our IT department. So I just went for an overall meeting. प्रोटोकॉल कितें म्हणटा की जेची खुर्ची तेणेच वापरप, तेज्या शिवाय कोणी वापरची वेदर इट इज सकयल डिजिग्नेशन आसूं वयर डिजिग्नेट आसूं. सो त्यो ते डिजिग्नेटा प्रमाणे त्यो खुर्च्यो वापरपाची गरज आसता. आनी जर तशें केलें जायत आनी त्या डिपार्टमेंट त्या ऑफिसाचो MD ते जे तरेन तशें केलें जायत खरेंच घडलें आसात जाल्यार तें अनकल्चर्ड असंस्कृती म्हणटा ताका. सो तेज्या पली कडेन हांव कांय उलोवंक शकना. I have instructed them that the file should come to me. At least I should know what is happening. Because while now that I'm IT minister, there were two files that were passed without even informing me. How can it happen? नोट मूव केला म्हणून हांवें आयकलां, म्हाका गावोंक ना अजून, पूण तशें जावंक शकना. कारण जर तशें केलें जायत जाल्यार एग्रीकल्चरान हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट येता, टुरिजमान GTDC येता, टावन प्लॅनिंगान सगळ्यो PDAs येता. सो फाल्यां ह्यो सगळ्यो PDA TCPन येवच्यो पडटल्यो. हे GTDC सगळे टुरिजम जे प्रोजेक्ट मोठे मोठे आहा सगळे टुरिजम डिपार्टमेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेट येवचे पडटले. गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटाक पॅरलल सपोर्ट गावपा खातीर ही कॉर्पोरेशनां केल्लें आसता. आनी जर तो सरकाराचो हेतू एक दोन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीनसून तशें जालें जायत जाल्यार सगळ्या डिपार्टमेंटाक सगळ्या कॉर्पोरेशनाक खंय तरी खीळ पोसपाची. It is true that after the appointment of the new MD, the chairman has returned the car. I have no idea about that. I have no idea. What is the meaning of returning the car also? I am not sure. प्रोटेस्टाचे हेजें न्हू, ती बरी गाडी म्हाजे स्वताच्या आहा तेन्ना हांवें म्हाजे त्यो वापरपाच्यो गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड रावचे पेक्षा अशें म्हणून. मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार तो म्हणटा ITGत कितें चल्लां तें खंय ताका खबर ना. हांव पळयता, अजून म्हाका डिपार्टमेंटाचें तें खबर ना. पळयता हांव. कोणी नवे IT उद्योग हाडपाचे उरले कडेकूच. IT खातें आनी IT महामंडळाचीच फायली वेल्यान कास्की चावां सुरू जाल्यात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आणि विजय ओंकार फळारी.
स्विमींग कोच सुरजीत गांगुली आड विनयभंगाची कागाळ करपी पीडित अल्पवयीन चलयेचो जबाब घेवंक गोंयचे पुलीस बंगालाक गेल्यात. गांगुली सध्या पुलीस रिमांडार आसा. सुत्रां सांगता ते प्रमाण कर्माचो व्हिडिओ दाखयल्या उपरांत ताणें चूक कबूल केल्या. पीडित चलयेन मोबायलार स्वता व्हिडिओ काडून गांगुलीक एक्सपोज केल्लो. पीडित चली आनी चलयेची फामील गोंयान येवंक भिता म्हूण खंय पुलिसांक थंय वचचें पडलें. स्विमींग कोचाची खंयच्या आदाराचेर नेमणूक जाता काय म्हूण आदल्या स्विमरांचो प्रश्न. So हातून before that there was a lot of irregularities in the association, wherein the association could have been in a better position. There was no sexual harassment cell. There was no lady member who the girl could have approached, or maybe approached and she's not been questioned now. That is a big part. So whether she had asked the girl child or the girl had complained before the association and association has kept quiet, we don't know. There was a termination letter given to him, but there was subsequently prior there was how his appointment was made is not clear. Every time we have seen the swimming association has gone with the recommendation, which is the case now also. Today also they went with 2 names. These 2 names we want as a coach. How do you decide? They follow procedure. Let everybody, whoever is qualified, let them apply. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. म्हापसा अर्बन बँकेची 14 सप्टेंबराक जावपा आशिल्ली वेंचणूक फुडें धुकल्ल्या. बँक साल्वार करूंक दुसऱ्या बँकेन विलीन करपा बरोबरूच बाकीच्या पर्यायाचो विचार चल्ला म्हूण बँकेचो अध्यक्ष गुरुदास नाटेकर संचालक मंडळाची बसका जातकच मिडियाकडे उलयलो. सप्तका भितर बँकेची स्पेशल जनरल बॉडी मिटींग जातली. सोमारा बँकेच्या संचालकांची पीएमसी बँक, आरबीआय आणि मुख्यमंत्र्या बरोबर बसका जाली. आणि जनरल बॉडी स्पेशल जनरल बॉडी मिटींग घेवपाचे ठरयल्या. ती 7 दिसाच्या भितर 7 दीस जाल्या उपरांत घेवपाच्या. तेजी डेट फाल्यां येतली. सर्वतोपरी आमकां त्या सीएमाकू आनी बाकीच्या मिनिस्टराक किंवा जे आसा ते आमची बँक सर्वाय करपाचे आसा. सगळे तरेन हांवें प्रयत्न चालू आसा आमचे. आनी सीएमाचे आसा आनी मिनिस्टराचे आसा बँक कोऑपरेटीव बँकेचे. तेन्ना आमचो म्हाका दिसता फुटफुली आमचें जातलें अशें आनी मर्ज जावन आमची बँक साल्वार जातलें अशें दिसता. तरी आनी बाकीचे आमी पळयतात मार्ग खंयचो मार्गान बाबा जावन फास्ट जातले आनी बँक उरतले म्हणून. रस्त्याची दशा सहन जायना जावन लोकांचे पाशेस पेड्डेर जावंक लागला. नावेले दिकरपाले लोकांनी रस्तो आडायलो. थंयच्यान पासार जावपी आमदाराकूय बरेच पडले. डेव्हलपमेंटाच्या नांवान 10 जाण बीजेपीन गेल्ले. हेच करूंक काय म्हूण उतरा. निमाणे 10 दिसां भितर रस्तो जाग्यार घालता म्हूण सांगून क्लाफा सुटलो. ते वटेन रावणफोंडा पुरयल्ले फोंडकुलांनी 8 दिसां भितर परत डांबर घालपाची परिस्थिती. लोकांनी कामूच आडायले. नवो मोटर वाहन कायदो सध्या सरकाराचे आंगार आयला. रस्ते जाग्यार घाली मेरेन सरकाराची सुटका दिसना. म्हाका जाता तितू बेग रोड सारको जावपा जाय. पूण 2000 आनी 5000 पासून चालू दी. पूण रोड डेल्ली आयचे पण डेल्लीतून डेल्ली भोंवन येयले नाय. तुम रस्ते खबर ना. जेन्ना रस्ते डेल्ली आयचे प्रमाण तांकां 2000 ताला मारगो जाय. ताका टोल आहा. रस्त्याक टोल ना. रस्ते रुंदी नाय. आनी तूं 2000 लोकांक ताला मारपाची इतली बेग चोदवी कोण नाका. आत्र्या पयऱ्यान उदक लायट रस्त्यांचो इश्यू. पीडब्ल्यूडीचो मंत्री आमदार इंजिनियरांनी खंय लोकांक तोंडूच दाखोवप बंद केला. सद्या रस्ते वचपाची ना. सगळें हालत धलत वचची पडटा आमकां. आनी कोण मिनिस्टर तर पळय सुद्दां आमकां हांगा जाल्यार मिनिस्टर फोन एटेंड करना. पयले एटिकेट पीडब्ल्यूडी मिनिस्टरान ताणें फोन एटेंड करपा जाय. एटिकेट ना अजिबात. दुसरें हांव MLA करता फिलीप नेरी. तोय बी आमचे कांय वचून एक दीस हांव ताका कितले दीस जाले 15 दीस जाले फोन करता. दोनूय मिनिस्टराक MLA आनी खंयच्याय रस्त्याचो तें काय फोन एटेंड करनात. आनी दोनूय वाटेच्यान रोडाक नाला ना. उदक वचपाची सोय ना. सगळे पॅक आनी जितले उदक येता ते रोडार येता. आनी हे रस्ते जाल्यार एक मरणाची तोळी जाल्या. तितल्यात नेमको कुंकळ्ळेचो आमदार क्लाफास लोकांचे तावडेत सापडलो. लोक ताचे पक्षांतर वयर काडून मेकळे. घडये खंयचो बीजेपीत गेलो काय इतले जावंक पुरो. निमाणे 10 दिसां भितर रस्तो जाग्यार घालता म्हूण सांगून क्लाफासान कशी तरी सुटका करून घेतली एकदाची. फुडले लोक आशिल्ले हांगा रस्तो पळय मरे क्लाफास बाबतींत केलें तुका म्हणना
सगळे मिनिस्टर बाबा वयता, तूं वयता, काबरा वयता, पावासकर वयता, मागीर वयता तुमगे गाडी बरी आहा, सस्पेन्शन बरें आहा, तुमकां आतां भुरगीं पडली हिंगा आतां भुरगे पडो हे फुटले हॉस्पिटलान घाला आनी 100 एक जमा आशिल्लो तूं मातशी इनिशिएट घे रस्त्याचेर कॅबिनेट आहा तू द्वेष वयता आतां तू खबर एक मिनट आता आमगेले दादन काँग्रेस बीजेपीन गेले कित्याक डेव्हलपमेंट ओके आमगेले आमकां आमकां तुमचे दिसता ते मातशें बेगीन तूं उलय आनी मातशें बेगीन तूं मेन रस्त्यार वयता तूं प्लीज तूं एक रोड कॉन्ट्रॅक्टर काम सारकें ना काम सारकें जालें प्रॉब्लेम तो काल तेणें दिला माझ्या पास सामक्या 10 दिसां भितर मजगती रावण फोंड पुलार फोंडकुला भरूंक आयिल्ल्या कामगारांक लोकांनी परत धांवडायले. असले काम खंय राती करपाचे. 8 दिसां पयलीं भरून काडिल्ली फोंडकुला परत कशी उक्ती जाता काय म्हूण प्रश्न. हे काम हाडयला एकूच कारण कितें खबर आमी रोड टॅक्स भरता हे फक्त पॉट होल्स काडपाक खातीर. हे 8 दिसान जर पॉट होल्स जर हे काम परत जाता जाल्यार 15 वर्सांचो आमी रोड टॅक्स भरता भरून कांयच फायदो ना न्ही 8 दिसां खातीर. आनी आमी एक्सिडंट जाल्यार मागीर हॉस्पिटलान न्हिदपा लागला तेजो टॅक्स कोण गव्हर्मेंट दिता. परमनंटली तुमी हॉट मिक्सिंग घालपाचो परमनंट. आनी एक रिक्वेस्ट कित्याक दवरा हे काम ह्या टायमार करपाचें न्ही हो सद्या लोकांचो येवपा वचपाचो. लोक कोण घरा वता कोण कामार वता कसल्या एमर्जन्सी. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस आनी भीमा पाटील. रस्त्याची चाळण सरकारान जाग्यार घालूंक जमना. निमाणे लोकूच बोल्सांतले पयशे मोडून खोरी पिकास घेवन फोंडकुला पुरोवंक लागल्यात. दिकरपाले रावणफोंड लोकांनी ट्रॅफिक आडायलो. मात कळंगूटकारांची गांधीगिरी. लोकांनी माती रोबल घालून फोंडकुलांचो रस्तो जाग्यार घालो. डामर शेणलो तरी गरजेक गाडयो चलोवंक पुरो. हासा रिपोर्ट. मिडियांत हालीं वता वता थंयच्या रस्त्याचे इशू. गाडयो चलयतल्यांची हाडां खिळखिळी. मिडियांनी दिसपट्टे रस्त्याचे एक ना एक रिपोर्ट धरून कळंगूटचो. टू व्हिलरवाल्यांनी जीव मुठीन धरून ऑफ रोडिंग बंपी रायड करीत वचपाचे. नव्या मोटर वाहन कायद्याचे तलावय निमाणे चाळण जाल्ल्या रस्त्याचेर अडकले. आदी रस्ते मागीर तालाव. इतले आसूनय सरकाराक लज ना. फोंडकुला जाग्यार घालूंक एई आनी जेई मेरेन PWD स्टाफाक कामाक लायता म्हूण मुख्यमंत्री सांगता. मात रस्त्यार एकलोय दिसना. खोरे पिकास घेवन रस्त्यार देंवपाची निमाणे लोकांचेर पाळी. कळंगूटकारांनी देख घालून दिली. सरकार जागो जाता तेन्ना जाता सध्या दिसपट्टे भोगचे पडटा तांकां. हे हांगासर दिसता पळय सगळे व्हडे पडलेले. आनी गव्हर्मेंटान सांगलेलें आमकां कितें चवथी पयलीं तुमचे सगळे रस्ते एकदम चकचकीत बरे जातले म्हणून. आयज 5 दिसाचो गणपती पावलो 7 दिसाचो गणपती पावलो पण गव्हर्मेंटाची खंयचोच खबर ना. म्हाका खबर ना गव्हर्मेंट खंय दितले तें. आयज आमी चिंतले कितें ह्या हाडटाना खूब एक्सिडंट जाता हांगासर. पूण आयज आमी चिंतलें कितें भुरग्यांक घेतलें आनी काम केलें. म्हणजे बारीक बारीक जें आमचे कडेन कितें जाता तें आमी काम केलें. खड्डे सगळे भरून काडले आमी. जे आमचे पंचायत मेंबर आसा आनी जे कोण आसा निवडून येयल्ले आसा हांगासर शॉन माट्टे दिनेश सिमे परिश्कर हेंच्यांनी मातशें लक्ष घालचें. जाली म्हाजे हांगासर लॉन्ड्रीचें शॉप आहा. हांव गेली 10 वर्सां ह्या रस्त्यानसून येता वयता. आयज हांव सकाळीं येवटच पासार जातालो तेन्ना निलेश हांगासर काम करतालो आनी हांवें सोमती म्हाजी गाडी हांगा थांबोवन तेज्या बरोबर हांवें ताका हेल्प करपाचें म्हाका एकदम बरें दिसलें की हांवेंनूय म्हाजें काम तेज्या बरोबर काम चालू केलें. प्रुडंटा खातीर कळंगूटच्यान तुकाराम मराठी. गांवागांवांनी आशिल्ले स्क्रॅपयार्ड नवे उद्देगीक वसणुकांनी हालोवंक जाय. नव्या उद्देगीक वसणुकांनी स्क्रॅपयार्डा खातीर सुरवातीकूच जागो थारावचो म्हूण वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री मायकल मिडिया कडेन उलयला. साळगांवा गार्बेज प्लांटाक कोयर धाडपी 23 पंचायतीक वेस्ट मॅनेजमेंट खात्यान तालावाचे बूक दिल्यात. उक्त्यार कोयर वळयतल्यांक फायन मारपाचे अधिकार खंय त्या पंचायतीक दिल्यात. स्क्रॅप यार्डांचो एक बरो व्हडलो इशू आहा दॅट ऑल दी स्क्रॅप यार्ड्स नीड्स टू बी शिफ्टेड फ्रॉम द विलेजीस. विलेजींनी शेतांनी स्क्रॅप यार्डां येत आहा आनी देर इज नो कंट्रोल. पंचायत जो तर नोटीस बसून धाडीत जाल्यार ते म्हणटा आमी वेस्ट खंय उडोवंक. ऑनरेबल CMान एक डायरेक्शनूय दिल्लें आहा रेवन्यू डिपार्टमेंटाक की शेतांनी स्क्रॅप यार्ड येवचे न्हू म्हणून. सो ऑन दॅट लायन्स डेप्युटी कलेक्टर वील इश्यू नोटिसीस आनी डायरेक्टली कॅन remove all those things out. Scrap yards have to be shifted in industrial estates. And त्या खातीर
जो न्यू इंडस्ट्रियल एस्टेट येता तितून जागो पयलोच मार्क करपाक जाय फॉर द नंबर ऑफ स्क्रॅप यार्ड ओनर्स हू वॉन्ट्स टू शिफ्ट ओवर आनी हें जावपाकूच जाय. There was an assurance given by Honorable ex-Chief Minister Manohar Parrikar. He has said that I will mark the place in the industrial estate and shift it there. But अजून पासून जावंक ना पण हें करपाची आयज गरज आहा. In process of acquiring new industrial estate land where we can expedite. If Honorable Chief Minister जो जर मनार घेत जाल्यार हें फास्ट एक्सपेडाइट करून उमको स्क्वेअर मिटर जागो से अराउंड 1.5 लाख स्क्वेअर मिटर जागो तेंकांच दिवंक जाता. पिचुल्ले उद्योगीक वसणुकेत ई वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट घालपाचें थारलां. 23 पंचायत आयज जे गार्बेज कलेक्ट करतात त्या पंचायतींनी लोक जर तर दटी करूंक लागले तरी जाल्यार हो चलन म्हणटा तो पडोकूच जाय. दोज पंचायत हॅव टू डू सो मेनी चलन्स एवरी मंथ अशें म्हणून तांकां आनी एक लेटर वयतलें टार्गेट वयतलेच कित्याक त्या पंचायत ज्युरिडिक्शनानसून वेस्ट कलेक्ट जाता तरी आसतना सम रेस्टॉरंट्स ऑर सम हाऊस होल्ड are again dirtying the area. That means they need to be fined. त्याचे भायर हांव उलयना तर सालसेटाक आमी चलन दिवंक शकना. थिंगा आजुनी आमचो हें ना इन्फ्रास्ट्रक्चर ना कलेक्शन ऑफ वेस्ट. साळगांव गार्बेज प्लांटार उत्तर गोंयच्या 23 कोस्टल पंचायतींचो कोयर येता. त्या पंचायत वाठारांनी उगड्यार कोयर वडयल्लो दिसल्यार फायन मारपाचे निर्देश वेस्ट मॅनेजमेंट खात्यान दिल्यात. त्या खातीर सगळ्या पंचायतींक तलावाचे बूक दिल्यात. ती एक्सपेडाइट करपा खातीर आय एम वर्किंग ऑन इट बट आजुनी सगळे फायनलायज जावंक ना. प्लेस हॅज बीन आयडेंटिफायड वेर वी वील सेट अप द प्लांट. ई वेस्ट इज अ कन्सर्न टुडे. टीव्ही भायर पडटात फ्रीज आहा आनी कितल्योच वस्तू आहा ऑल इलेक्ट्रॉनीक वेस्ट जे आहा ते लोक काडून ते स्क्रॅप वाल्यां कडेन दिता वीच इज क्रिएटिंग पोल्युशन. सो इट हॅज टू बी सायंटिफिकली ट्रिटेड. प्लेस खंय म्हटली आयडेंटिफाय ऑलरेडी आमी केल्या न्हू. कुंडई आमचो हो येता हेचो सॉलिड वेस्टाचो आमचो बायोमेडिकल वेस्ट हे आमचे पिसुरले. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि विजय शिरीष कुंकळकार. वापरान नाशिल्ले बायणातले PWD क्वॉर्टर्स सध्या गार्बेज डंपिंग आणि सेग्रिगेशन सायट जाल्या. रावतल्यांच्या सुरक्षेच्या नदरेन क्वॉर्टर्स धोकादायक म्हूण कांय वर्सां आदीं ते खाली करूंक लायिल्ले. आतां ती सायट कोयरा विल्याक कित्याक गेल्या काय म्हूण लोकांनी इशू मुरगांव नगरपालिके कडेन व्हेलो. तांकां खंय उपद्रव जाता पालिकेन इन्स्पेक्शन करून थंयच्यान गार्बेज उखल्ली. बोलते ना कचरे का एक हब स्पॉट बना के रखा है म्यूनसिपैलिटी ने. इससे जो है लोगों को आजू बाजू के तकलीफ और रात में जब हम लोग इधर से गाड़ी लेके आते हैं इधर गाय भैंस कुत्ता रहता है दिखता नहीं और इधर स्ट्रीट लाइट भी एक बार नहीं रहता है तो इतना डेंजर है. सुबह बच्चा लोग जब स्कूल को जाता है तो कुत्ता जो इधर रहता है वो कचरा खाने के लिए बच्चे लोग के आंख पे आता है. इससे अच्छा है मैं म्यूनसिपैलिटी में जो अभी जो ये है चेयरपर्सन बाकी काउंसिलर उन लोग से मैं रिक्वेस्ट करता है कि ये इधर से ख़त्म करो. हांगा पयलीं वास मारता तो एक फर्स्ट. दुसरें म्हणल्यार गायो आनी म्हश्यो सकाळ फुडें 7 वरांचेर 7:30 जेन्ना भुरगीं वतात तेन्ना हांगा जमिल्ले आसतात. एकदां अशे तोंडानी येतात त्यो 10-12 त्या भुरग्यांक पासून डेंजर त्यो हांगा. ते भुरगे आंगाचेर वतात. खूब जाणां हांवें पळयल्लें आसा की ते भुरगे आंगाचेर बसून वतात सारके व्हडले. डेली असतं कचरा येतात डेली आसता हांगा आनी डेली सकाळीं 7 आयले जाल्यार हांगा म्हश्यो रातची 8-9 हांगा दिश्टी बसून पडना. एकदां लायट पेटना हांगा लोक आपटून बसून पडितले आसात. थंय कोयर वडोवंक नाकात म्हूण खंय पालिका बोर्ड मारपाची आसा. नगराध्यक्ष म्हणटा इन्स्पेक्शन करून ती सुवात नितळ केल्या. म्हणून हांव ऑलरेडी आमच्या चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलां आनी आतां थंयसर आमी एक क्लीन करपाचे आहा ते बरे भशेन आनी ते बोर्ड मारपाचे की हांगासर कोण गार्बेज डंप करता ताका ऑफेन्स म्हणून. तेज्या बरोबर हांवें अशें जी सुडाचे इंजिनियरांक आपोवन ते बिल्डिंगेची ब्युटिफिकेशन करपा खातीरय कोटेशन म्हणजे मेजरमेंट घेवन धाडला टेंडरींग केलां. कित्याक सांग फाल्यां मातशें डटी आसले काय लोकांक आमच्या संवय आसा आनी डटी करपाची. आयजूच कळून येयलें की बायणा PWD क्वॉर्टर्स आहा थंयसर गार्बेज आहा म्हणून. हांवें म्हाज्या टिमीक सांगलां ते गार्बेज अशी आसपाक जायना आनी सुपरवायझरान ऑलरेडी इन्स्पेक्ट केलें आनी ते कचरो काडपाकूय सांगला आनी आतां ते कचरो ना. प्रुडंटा खातीर विक्रम नायक. गोंयान एस्ट्रो टफ ग्राउंड जातलो आनी हॉकीक बरे दीस येतले म्हूण गोंयकार कितलीं वर्सां जालीं वाट पळयतात. हे परिस्थितीन गोंयान हॉकी फक्त कांय वाठारांनीच तग धरून उरल्या. हो खेळ गोंयान सांबाळून दवरला कांय ठरावीक संस्थांनीच
तातूंतली एक सोसायटी ऑफ पिलार हे संस्थेन हालींच नवी पायोनियर हॉकी सर्त डॉन बॉस्को ऑरेटरीन आदारान पणजे घडोवन हाडली. कांय खिणचित्रां. We are witnessing here the 9th Pioneer Trophy hockey tournament in honor of Reverend Father Bento Martins, the founder of the Society of Pilar. HHGG is helping us to conduct this tournament. HHGG stands for Hockey Heritage Group Goa. This group was formed about 5 years back to preserve and promote the hockey culture of Goa. We know Goa has a great past in hockey, and Goans have represented India and have been gold medalists at World Cups and Olympic tournaments in the past. It is the desire of HHGG to preserve this culture, and we often conduct tournaments to give our young players who are ranging from 15 to 25 playing time, because we know there are hardly any state-of-the-art grounds in Goa. हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.